मोगोजानो देव बरो दीस ती तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता. सप्टेंबराची 5 तारीख शिक्षकीचो दीस. सप्टेंबर 8 तारखेर मोती मायेचें फेस्त, मुरये मायेच्या जल्माचें फेस्त. ह्या दोनी संदर्भार आज आमी हांगासर आराधन चलोवन व्हरतना प्रत्येक जावन शिक्षकी खातीर आमी मागया. तांकां देवान दिल्लें मिसांव ती करता आसतना जाय आसली कृपा पवित्र आत्म्याची सकत तांच्या जिवितान वळोवन दी आनी देव तांकां आशिर्वादीत करून दी आनी तांचे मारिफात भुरग्यांक एक बरें भविश्य दिवचें ते मिसांव जारी करूंक सकट कृपा आदार लाभोवन दी म्हणून आज आमी ह्या आराधना वेळा विशेश तरान मागया. तशेंच सप्टेंबराची 8 तारीख कुटुंबाचें फेस्त, मुरये मायेच्या जल्माचें फेस्त, कुटुंबाचें फेस्त जावन आमी आचरण करता आसतना आमची कुटुंबां मुरये मुखांत्र जेजूच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया आनी आमच्या आनी हर एका कुटुंबाचेर देवाची विस्नार आशिर्वादां ह्या आराधना वेळार आमी मागोवन घेवया. तर आतां आमी दिबी घालून येवकरिस्तांतल्या जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया. पान संख्या 130 आणि 3 नूरा मोहतमूर. ಎಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ, ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವೇನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ. ಎಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ, ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವೇನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ. ಮಾರ್ಗವ ತೋರಿದ ಗುರುವು ನೀನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ, ಮಾರ್ಗವ ತೋರಿದ ಗುರುವು ನೀನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ, ಸತ್ಯವ ಅರಿತು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವ ಭಾಗ್ಯವ ಕಾಣುವೆನು, ಸತ್ಯವ ಅರಿತು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವ ಭಾಗ್ಯವ ಕಾಣುವೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ, ದವರಿಗೆ ಸಿಗುವೇನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ. ಎಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ, ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವೇನೆಂದು ನೀನೇ ಇಲ್ಲವೇ. ಮನದ ಯೋಜನೆ ದೊರೆದ ಭಾರವ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡುವೆನು, ಮನದ ಯೋಜನೆ ಹೃದಯ ಭಾರವ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡುವೆನು, ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಗುರುವು ನೀನು, ನಿನ್ನಯ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಗುರುವು ನೀನು, ನಿನ್ನಯ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರುವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ, ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವೇನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ. ಎಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ, ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವೇನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ. ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು, ತಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ತೆರೆಯುವೆನು, ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು, ತಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ತೆರೆಯುವೆನು, ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವೇನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ. ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವೇನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ. ಎಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ, ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವೇನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ. ಎಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ, ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವೇನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ. ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವೇನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ. ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವೇನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, परत आमी सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी हजर आसाव.
भोव पवित्र साक्रामेंतांत जेजू खरोच आजार आसा. जेजूचे हाजरपण या साक्रामेंतान आमी ओळखून घेवया. आमी गायलेल्या गिताची उतरां परत एक घडी आमी मोती काडली जाल्यार सोम्या तूं खंय आसाय, तुका सोदून आमी आयल्या, तुका सोदलेल्यांक तूं मेळटाय म्हूण तुवें बसयलाय. आनी त्या देखून तुका सोदून तुका मेळोवंक म्हूण हांव आयल्या, तुजी भेट करूंक आमी आयल्या सोम्या. आनी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तुजें हाजरपण आमी वळखून घेता सोम्या. ह्या साक्रामेंता मारिपा तूं आमकां भेटताय सोम्या. तुका आमी आराधन करता, तुका आमी नमन करता, तुका आमी महिमा दिता सोम्या. जेजू प्रत्येक जावन मोगळा जेजू ह्या म्हयन्यांत शिक्षकीचो दिवस आचरण करतना आमच्या कुटुंबाचें फेस्त आज आमी आचरण करता आसतना आज आमी तुका विशेष तरान आराधन करतना शिक्षकी खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता सोम्या. तुजी विस्तार आशिर्वादा शिक्षकीचेर आमच्या कुटुंबाचेर वच सोम्या. आनी आमच्या संगाता तूं राव सोम्या. तुका जावं आराधन सोम्या, तुका जावं महिमा हर एका दिसा हर एका घडये आमच्या जिवितांत. कित्याक तूं आमचो देव, आमचे खातीर खरोच आजार आसाय. तरी तुका आमी नमन करता सोम्या, तुका आमी आराधन करता, तुका आमी स्तुती करता. एक घडी मोगाळ भावन आनी भयणीनो, साक्रामेंतांतल्या जेजूचेर आमची नदर घालया. ताच्या हाजरपण ह्या साक्रामेंतांत आमी वळखून घेवया मोगाळ भावन आनी भयणीनो. आनी त्या जेजूक आमी नमन करया, त्या जेजूक आमी आराधन करया. कित्याक तो व्हरतो शिक्षक, तो व्हरतो गुरू जावन आसा. आमचे खातीर ह्या संवसाराक तो आयिल्लो, आमचे सांगाता तो रावता हर एका दिसा हर एका घडये. आनी प्रत्येक जावन ह्या घडये ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तो खरोच आजार आसा. ताजें हाजरपण आमी वळखून घेवया, आमचे तकले आमी बागावया. त्या जेजूक आमी एक घडी नमन करया, ताका आमी आराधन करया, ताका आमी स्तुती करया मोगाळ भावानो आनी भयणीनो. Jesu Krista, तू सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता, आराधन आनी वंदन करो. जीवन हे आमचे समर्पित, आराधन आनी वंदन करो. जीवन हे आमचे समर्पित. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जुआंव सोवांचेल अध्याय 14 वाक्या 16 म्हणटा, हांव जावन आसा वाट, हांव जावन आसा सत आनी हांव जावन आसा जिवीत. म्हजे मारिपात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापासशी वचोंक जायना म्हणटा जेजू क्रिस्त. जेजू जावन आसा एक वाट, एक खरो शिक्षक जावन ताणें ती वाट वेल्या. एक खरो शिक्षक जावन सता नितीचें जिवीत तो जियेला. एक खरो शिक्षक जावन एक आदर्श जिवीत तो जियेला मोगाळ भावानो आनी भयणीनो. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा वाट, हांव जावन आसा सत आनी हांव जावन आसा जिवीत. आनी ताचें जिवीत एक आदर्श जिवीत. ताची उतरां ती उतरां कठीण सत्यवंत अधिकार आसलेली उतरां जावन आसली. त्या देखून तो मातेवा सोवांचेल अध्याय 7 वाक्य 20 आनी 8 आमी आयकलें जाल्यार सगळी ती दोंगरा वयली शिकोवन जाल्या उपरांत जेजून उलयली ती रीत, जेजून दिल्लो तो संदेश आयकल्ली. आनी प्रत्येक जावन थंयसर म्हणटात, ताची शिकोवन आयकून विस्मी जालो तो सगळो लोक. कित्याक तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरें शिकयतलो,
तांच्या शास्त्र्या बरी शिकयनातलो, अधिकार असलेल्या मनशा बरी तो शिकयतलो. त्या देखून हांवें सांगलें जेजू एक खरो शिक्षक. ताजे जिवितांत तो अनुभव, ताजे जिवितांत ती देवाची सकत, देवाची पदवी आसली आनी त्या पदवेन तो उलयतलो. आनी एक सत्यवंत एक शिक्षक जावन ताचे मारिफात, ताजे जिविता मारिफात ताणें एक वर्तें लिसांव दिलां. मोगाल भवन आनी भयणीनो, लुका सवांचेल अध्याय 11 वाक्य 20 आनी 7 आमी नियाळ केलें जाल्यार जेजूचें जिवीत एक सोबीत जिवीत, जेजूचें जिवीत एक अपुर्बायेचें जिवीत. आनी त्या देखून त्या लोकांच्या जम्या मदल्या त्या स्त्रियेन म्हणली, जेजूची शिकोवन आयकोन ताजें जिवीत पळोवन त्या स्त्रियेन म्हणली उतरां. जेजू हे परी उलोवन आसतना लोकांच्या जम्या मदली एक स्त्री व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, आपणाच्या कुशींत तुका वावयल्ली आनी तुका पानो दिल्ली ती आवय कितली भागी. तुज्या कुशींत तुका कुशींत वावयल्ली आनी पानो दिल्ली ती आवय कितली भागी जावन आसा. कित्याक जेजूचें जिवीत एक आदर्श जिवीत जावन आसलें आनी जेजूचें जिवीत एक पवित्र जिवीत जावन आसलें. आनी त्या जिविता मारिफात जेजून एक देख हर एकल्याकी दिल्ली जावन आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, त्या देखून हांवें सांगलें जेजू एक खरो शिक्षक, ताजें जिवीत एक आदर्श जावन आसलें. दुसरें जेजूची उतरां हांवें सांगली, ती उतरां सत्यवंत उतरां, त्या उतरांनी सकत आसली आनी त्या उतरां वरवीं आज्यापां अद्भुतां घडल्यांत. मार्का सवांचेल अध्याय 4 वाक्य 30 आनी 9 आमी वाचलें जाल्यार जेजू उठोवन वाऱ्याक बेस्तायलें आनी दर्याक म्हळें चुप राव, थंड राव. दर्यांत वारें वादळ उठलेल्या वेळार, शीस भियेल्ल्या वेळार, खाव जेल्ल्या वेळार जेजूची ती उतरां सत्यवंतरां चुप राव, थंड जा. तशेंच मातेवा सवांचेल अध्याय 9 वाक्य 6 आरिगाराक ते जन जेजू लागीं उखोलन हाडलेल्या वेळार, जेजूच्या पांयां तळ्यात तांणी देंवयलेल्या वेळार जेजून त्या आरिगाराक म्हणली उतरां, उठ, काणगे तुजी खाट आनी सल घरा. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तक्षण तो उठलो आनी ताची खाट घेवन ताच्या घरा गेलो. त्या उतरांची सकत आमी थंयसर पळयता. मोगाल भवन आनी भयणीनो, लुका सवांचेल अध्याय 5 वाक्य 1 तावन आमी पळयलें जाल्यार थंयसर सिमांव आनी ताचे सांगाती मासली बागोवंक गेल्ले. त्या राती तांकां कांयच मासली मेळ्ळी ना. आनी पांतें जाताना जेजू थडीचेर उबो आसलो आनी जेजू ताच्या सिसांक म्हणटा, 2 गोंड उदकाक मुखार व्हरा आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देंवया. सगळी रात मासली बागोवंक तांणी प्रयत्न केल्ले, कांयच तांकां मेळोनातलें. आतां जेजू थडीर उबो आसा, जेजू सांगता तुमची झाडां देंवया, मासली बागोवंक फुडें सरा. आनी तांणी देंवयली. यथेश्ट मासली ते पागोवंक शकले. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आनी तांचे वरवीं ती झाडां वयर व्हडोवंक ते सकून म्हणटा पवित्र पुस्तक. त्या देखून हांवें सांगलें जेजूची उतरां ती सत्यवंत आनी त्या उतरां मारिफात जेजून शिकयलें, जेजून गूण केलें, जेजून बरेंपण दिलें आनी जेजून सगळें शांत समाधान केलें. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज आमी हर एकले आनी एकालेकान आमी शिक्षक जावन आसा. आवय बापाय तांच्या भुरग्यांक शिक्षकी जावन आसात. आमी जावंक पुरो एक याजक जावन आमी शिक्षकी आनी तशेंच समाजांतले मुखेली आमी आनी एका रितीन एकालेकान शिक्षकी आमचे जिविता मारिफात, आमच्या उतरां मारिफात थंय बरी खबर आमी परगट करूंक आसा. सोमयाक आमी साक्ष दिवंक आसा. तर एक घडी आमी सगळां आमचे दोळे धांपया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ह्या सोमया मुखार आमी बसून आसा. सोमी वर्तो शिक्षक, नवार्धीक शिक्षक, ताचें जिवीत हांवें सांगलें आदर्श, ताचें उतरां सत्यवंत. आज आमी ताच्या मुखार आसा. आमचें जिवीत त्या जेजू सारकें आदर्श जावंक आसा. आमचीं उतरां त्या जेजूच्या सक्तीन भरलेलीं उतरां जाय. आनी आमी कितें उलयता, कितें सांगता, कितें फरमायता तशें तें घडोवंक जाय. त्या देखून तो जेजू आमच्या जिविताचो केंद्र जाय.
तो आमचो शिक्षक खरो शिक्षक जावन आमच्या जिवितांत भद्र आसूंक जाय. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, तो आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत कांयच उणें पडना. तेगून ह्या घडये आमकांत त्या श्रेष्ठ शिक्षकाच्या पांय तळा आमी समर्पण करया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ताचें जिवीत आमचें जिवीत जावन घेवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागया. आनी आमची उतरां दिसपट्टी ती सत्यवंत प्रभावीत कर आनी त्या उतरांनी अजपां अद्भुतां आमच्या बावारी जावच्या बरी आमची उतरां सत्तेन बरो म्हणून त्या सुमया कडेन आमी मागया. मोगाचें न्हू, तो आसा जाल्यार आमच्या जिवितान कांय उणें ना. मोगाचें न्हू, तो आसा जाल्यार आमच्या जिवितान कांय उणें ना. आमचे जिवीत सत्यवंत जाता, आमचे जिवीत प्रभावीत जाता. मोगाळ भवानी भयणी, आनी त्या देखून ह्या घडये आमकांत ताच्या पांयां आमी समर्पण करया. ताची सकत, ताची पदवी, ताची महिमा, तसो अधिकार आमच्या जिवितान परजोडीन म्हण आमी मागया. मोगाचें न्हू, त्या देखून तू सांग पावलान म्हणलें ताची कृपा म्हाका पुरो, ताची कृपा म्हाका पुरो. वय मोगाळ भवानी भयणी, म्हाका आनी तुमकां आमकां एकल्यागे सोमी आमच्या सांगात आसल्या पुरो, ताची सकत आमच्या सांगात आसल्या पुरो. आमची जिवीत नंदन, आमची जिवीत बळवून जाता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, तेगून एक घडी मौनपणी आमकांत त्या सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. मोगाचें न्हू, ताच्या पांयां तळा आमकां समर्पण करया. ताची सकत, ताची पदवी, ताची महिमा आमच्या जिवितांत प्रज्वलीत जावन दी म्हणून त्या सोमया कडेन एक घडी भर आमी मागया. मोगाचें न्हू, तर त्या सोमयाक आमी सांगया, तूंच पुरो म्हज्या जिवितांत सोमया. तूं आसा जाल्यार म्हज्या जिवितांत कांय उणें ना. सोमया, ही गीत आमी गावया. पान नंबर 110 नूरा आत्तू. Puro, maka tuns puro, tuns moso godi puro, tuns puro, maka tuns puro, tuns moso godi puro. Mukertai tundium soro, दुस्मानाताव कण पारो, पोस करताय तोंदिम सरो, दुस्मानाताव कण पारो. तुंस पुरो सोम्या, तुंस पुरो, तुंस मोसो गोडी भरो. तुंस पुरो सोम्या, तुंस पुरो, तुंस मोसो गोडी भरो. तुंस आधार म्हाका, तुंस आधार, तुंसर घर पावोवचेंदार. तुंस आधार म्हाका, तुंस आधार, तुंसर घर पावोवचेंदार. वाट सुकलेल्यांक तुंस पुडार, पातकी मनशांक माप उदार. चुकलेल्यांक तुंस पुडार, पातकी मनशांक माप उदार. तुंस आधार सोम्या, तुंस आधार, तुंसर घर पावोवचेंदार. तुंस आधार सोम्या, तुंस आधार, तुंसर घर पावोवचेंदार.
पावो म्हाका तुंस पावो तुंस मुझे वाटेक दिवो तुंस पावो म्हाका तुंस पावो तुंस मुझे वाटेक दिवो जीव दिलोय डावन डावन काळो बरोबशाचे कीन फांकून जीव दिलोय डावन डावन काळो बरोबशाचे कीन फांकून तुंस पावो सोम्या तुंस पावो तुंस मुझे वाटेक दिवो तुंस पावो सोम्या तुंस पावो तुंस मुझे वाटेक दिवो तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस मोसो गोळी भरो तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस मोसो गोळी भरो. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो सप्टेंबराची 8 तारीख आम्ही सांगले मुरयेच्या जल्माचे फेस्त आणि हे फेस्त अरियेका कुटुंबाचे फेस्त आणि या दिसा सकळ कुटुंबादारां सांगता येतात सांगता बसून नवे जेवतात आणि त्या मारिफात कुटुंबाचो एकवट सांगता पासरतात आणि तारिगून हे फेस्त सगळे कुटुंब सांगतारचे कुटुंबाच्या एकतराचे कुटुंबाचे फेस्त जावन आसा. थोड्या वर्सां आदीं आमी वाचल्लीं ती उतरां एका इगर्जीच्या आल्तारेर कुटुंबांत मुरयेचें देवास्पण आडता जेजूचें आजारपण कुटुंबांत मुरयेचें देवास्पण आडता जेजूचें आजारपण खंयसर मुरी माय आसा थंयसर जेजू आसा कित्याक जेजू आनी मुरी माय ती दोगांय सांगता आसात सांगता रावतात आनी सांगता आमच्या कुटुंबांत ती वस्ती करतात. मोगाल भवन आनी भयणीनो मुरयेमायच्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार सगळ्या तिच्या जिवितांत देवाक तिणें पयलो जागो दिल्लो. ती देवाक केंद्रीकृत जावन तिचें सगळें जिवीत तिणें बांदून हाडलें आनी त्या देखून लुका सवांजेल अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 23 आमी वाचलें जाल्यार मुरयेक केदाळा गाब्रियल बडवो दिश्टीक पळोवन ती देवाची बरी खबर आणलेल्या वेळार तिका कितें म्हूण समजनातल्या वेळार तिणें म्हणली ती उतरां अर्था बरयत ती म्हणटा आपले सोमयाची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं आपले सोमयाची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं हांव केवल तुझ्या हातांत एक साकर्न मात्र जे कितें तुका जाय तुजी खुशी ते म्हज्या जिवितांत जावं दी म्हणून देवाक संपूर्ण तरान समर्पण केल्ली स्त्री देवाक केंद्रीकृत जिवीत बांदून हाडली स्त्री जावन आसा मुरी माय. जुआंव सवांजेल अध्याय 2 वाक्य 1 तावन आमी वाचलें जाल्यार हे गडीत काना शहरांत लग्न माटवांत घडल्लें हे सबारपटी आमी आयकलां सबारपटी आमी नियाळ केला. मुरी माय त्या कुटुंबांत आजार आसली त्या संभ्रमांत तिणें वांटो घेतलो वायन उणें पडलो आनी तवळ त्या कुटुंबाचें नांव पाड जाता तांची मर्याद वेता म्हणल्यार सन्निवेश मुरी माय पुता लागीं धांवता आळे पुता वायन उणें पडला आनी तक्षणा पाटी येता साकरांक सांगता तो कितें सांगता तें करा तुमकां कितें न्ही बदलाक तो कितें सांगता तें करा. मुरये मायेचें जिवीत क्रिस्ता केंद्रीत जिवीत त्या लागून ती जेजूची पयली पाटलावदार जेजूक तिणें सांगात दिल्लो जेजू सांगात ती आसली जेजू समकल्ल्या त्या वाटेन समकोंक तिणें प्रयत्न केल्लें. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो आनी त्या देखून मुरयेच्या जल्माचे फेस्त
आमी आचारान करूंक फुडें वेता आसतना ती मुरी माई आमकां एकल्या की प्रत्येक जावन आमच्या एका कुटुंबाक एक आदर्श जावन आसा. तिचें जिवीत आमकां एकल्या की एक देखी बरी जावन आसा आनी प्रत्येक जावन तिचे थंय आसलो तो भावार्थ, तिचे थंय आसली देवाचेर अखंड पातयेनी आनी तिने देवाक समर्पण केल्लें तिचें जिवीत हें सगळें आमकां अर्थभरीत जावन आसा. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, तेलुगून आयच्या दिसाचो वांजेल आमी वाचलो जाल्यार लुकाचो वांजेल अध्याय 14 वाक्या 25 तावन 30 आनी 3 म्हणसर आमी वाचले जाल्यार, जर कोणी मुजे सशी येता पूण आपल्या आवय बापायक, बायले भुरग्यांक, भावा भयणीक आनी आपणाकच पाठ करिना तर ताच्यान म्हजो सीस जावंक नजो. आतां जेजूच्या ह्या उतरांचो अर्थ कितें? जो कोण ताच्या जिवितांत देवाच्या की चड, जेजूच्या की चड आवय बापायक, भाव भयणीक तांकां जागो दिता जाल्यार कुटुंबाच्या संबंधाक जागो दिता, देवाक त्या घरांत जागो दिना जाल्यार तो आपणाचो सीस जावंक योग्य न्ही म्हण जेजून तो शिकयला. आनी ह्या उतरां मारिपात आमकां समजता की आमच्या कुटुंबांनी आमी सेल्फ सेंटर्ड न्ही, हांव तूं केंद्र न्ही, वा म्हज्या कुटुंबांत म्हजी आवय बापूय भाव भयणी केंद्र न्ही. म्हजें कुटुंब आमचें एकल्याचें कुटुंब क्रिस्ता केंद्रीत कुटुंब जायचें. आमच्या कुटुंबांनी आमच्या घरांनी पयलो जागो पयलो मान ताका तो आसा जाल्यार आमचो उरलो संबंध बरो आसता, उरल्या संबंधाक अर्थ आसा, उरले संबंध आमी बरेपणान सांबाळूंक शकता. जर तर जेजू आमच्या कुटुंबांनी आसा जाल्यार, जर क्रिस्ता केंद्रीत आमी आमची कुटुंबां आमी बांदल्या जाल्यार आमचें जिवीत सार्थक जाता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, तेलुगून मुरयेच्या जल्माचे फेस्त, कुटुंबाचे फेस्त आमी आचरण करतना या मुरये मायेच्या जिविता मारिपात आमकां मेळचो तो संदेश जावन आसा. आमचें कुटुंब एकवटीत उरचें जाल्यार, आमचें कुटुंब सांगाता उरा जाय जाल्यार आमी क्रिस्ता केंद्रीत कुटुंबां आमी बांदून हाडूंक आमी प्रयत्न करचे. आमच्या कुटुंबांनी क्रिस्ताक आमी पयलो जागो दी जाय आनी क्रिस्ताची सकत ताची कृपा आमच्या कुटुंबांत वाळा जाय. हेंत आतांचो पाप साहेब पापा फ्रांसीस परतून आनी परतून आमकां तेंत म्हणटा, वी नीड टू बिल्ड अ क्रायस्ट सेंटर्ड फॅमिली. क्रिस्ता केंद्रीत कुटुंबां आमी बांदून हाडलें जाल्यार, क्रिस्ताचें जिवीत आमच्या कुटुंबांनी आमी नियाळ्ळें केलें जाल्यार, ताचें कुर्सा मरान आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरलें जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी त्या क्रिस्ताचो फाटलाव करूंक आमी सकतले म्हणलें तें आमकां सांगता. तेलुगुनाच्या वांजेलांत आनी एक वाक्य आमी आयकल्लें, जो कोण आपलो कुरीस वावरून म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो सीस जावंक नजो. तेलुगून जेजूचो फाटलाव करचो म्हळ्यार आमच्या जिविताचे कुरीस, आमच्या जिविताचे कश्ट दूख, आमच्या जिविताची पिडाशिडा, आमच्या जिविताचे समस्ये आनी प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबाचे हे सगळें घेवन आमी जेजूचो फाटलाव केलो जाल्यार आमची कुटुंबां आमचें जिवीत सार्थक जावन आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मुरी माई जेजूच्या जिवितांत हांव धांवना. जेजूच्या त्या कुर्साच्या वाटे वेळार तो कुरीस गावन वयताना मुरी मायन तिका सांगात दिलो, ताका सांगात दिलो. मुरी माई आपणाच्या पुता सांगाता ती समकाली. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, तेलुगून कुरीस, कश्ट, दूख, पिडाशिडा आमच्या एका कुटुंबाचो वांटो, एका कुटुंबांनी तें आसा मोगाचें न्हू. जर आमी मुरयेक जागो दिता जाल्यार मुरी माई आनी एक लिसांव आमकां दिवचें जावन आसा. कशें तिणें तिच्या जिविताचो कुरीस घेवन जेजूचो फाटलाव गेलो की आमी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या कुटुंबाची कुरीस घेवन जेजूच्या फाटल्यान आमी वचा जाय. त्या देखून तूं जेजू ताच्या कश्टा मरणा विशयांत उलयतना पेद्रू कितें म्हणालो, सोमिया तुका तशें करचें नाका, तुज्या जिवितांत कश्ट दूख बेजाराय नाका. आनी तक्षण जेजू ताका कितें म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयसो सयताना देव चिंता तशें चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें चिंताय. जर आमच्या कुटुंबांनी आमकां कश्ट नाका, दूख नाका, बेजाराय नाका, समस्या नाका, पिडाशिडा नाका म्हळ्यार जेजू आमकां तेंत म्हणटा, म्हजे सरशिलो पयसो सयताना
देव चिंता तशें चिंतिनाय मनीस चिंता तशें चिंताय आतां जेजूचो फाटलाव करचो म्हळ्यार आमच्या कुटुंबाचे कुरीस घेवन त्या जेजूच्या फाटल्यान वेचे मोगाचें न्हू तरी करून तो पाप साहेब आतां जो पापा फ्रांसीस परतून आनी परतून म्हणटा खंयसरी संपूर्ण कुटुंब ना संपूर्ण दादलो संपूर्ण स्त्री संपूर्ण बायल संपूर्ण भुरगीं वा आनी कोणी संपूर्ण ना सगळ्यां कडेन उणेपण आसा सगळ्या कुटुंबांनी अस्कतगाय आसा सगळ्या कुटुंबांनी सोडून घरता हे अरियेका कुटुंबाचो वांटो म्हणटा आमी मुरये मायक ह्या दिसांनी फुलां भेटयता आमी भेटोवची फुलां एकच लेखाची न्ही त्या फुलांत थोडी खाट फुलां आसूंक बरो थोडी बरी मोलादी फुलां आसूंक बरो पूण ती सक्कड फुलां सोंपतात ती सक्कड फुलां मुरयेक मोगा बरी जावन आसात तशेंच आमच्या जिवितांत इल्लेशे खांटे खुंटे आसूंक बरो इल्लेशे सोबाई आसूंक बरो मुरये मायक तें सगळें जायचें खाली बरें मात्र नाका जेजू की खाली आमच्या जिविताचें बरें मात्र नाका मोगाळ भवन आनी भयणीनो सगळें आसा जाय सगळें आमच्या जिविताचो वांटो जावन आसा परवां कुटुंबाच्या फेस्ता दिसा आमी विविध जेवणां तयार करता विविध तरांची रांदयेची जेवण तयार करतना जावं बरो तातूंत गोडशें आसा जावं बरो तातूंत आमकां थोडें कुडूय जावं बरो खारें तें वा इतर रांदलें जाल्यार थोडें कोडसाणेचें आसा गोडसाणी आसा कोडसाणी हे दोनी सांगत गेल्यार एक सोबीत जेवण जाता तशेंच आमचें जिवीत मोगाळ भवन आनी भयणीनो एक कुटुंब म्हळ्यार हे सगळ्यांचें एक मिश्रण जावन आसा आनी तें कुटुंब सोबीत कुटुंब तें कुटुंब जावन आसा अर्थाभरीत तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो एक घडी आमच्या दोळे आमी दांबिया मुरये मायच्या जल्माचें फेस्त आमच्या कुटुंबाचें फेस्त ह्या कुटुंबाच्या फेस्ताक आमी तयारी करता आसतना मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या दिसांनी आमी मुरये मायक भेटोवची ती फुलां आमच्या जिविताचो संकेत जावन आसात मोगाचें न्हू आनी आमी सांगलें ती बरी फुलां खाट फुलां जावं की बरो तें आमचें जिवीत हर एकल्याचें तें आमचें जिवीत आमच्या कुटुंबाचें मोगाळ भवन आनी भयणीनो मुरी माई खंयचेंय फूल पयस करिना हर एक तिका जाय आनी आमकां हर एकल्याक ती जेजू थंय उबान धरता आनी आमी हर एकली जेजूक मोगाचें आमचे हर एकल्याचें कुटुंब जेजूक मोगाचें मोगाळ भवन आनी भयणीनो तरी करून एक घडी आमचे दोनी हात आमचे मुखार आमी उदारे दवरया मोगाचें न्हू ह्या दोनी हातांनी आमचे कुटुंब ह्या वखदा आमच्या कुटुंबांतल्या सकड सान्यांचें नांव खान मोती खान मुरये मुखांत्र ह्या साक्रामेंतांतल्या ज्या जेजू थंय आमी उबारया मोगाचें न्हू आमच्या कुटुंबांतलें तें गोडसाण आमच्या कुटुंबांतली ती कोडसाण मोगाचें न्हू आमच्या कुटुंबांतली ती बरी फुलां आमच्या कुटुंबांतली ती खाट फुलां सगळें ह्या वखदा आमी त्या जेजू थंय आमी उबारया मोगाचें न्हू मुरये मुखान आमी उबान दिवया मोगाचें न्हू हर एक मुरयेक जाय तें जेजू की मोगाचें मोगाळ भवन आनी भयणीनो कित्याक खंयसर मुरी माय आसा थंयसर जेजू आसा ती दोगांय सांगात आसात आमच्या हर एका कुटुंबांत ती तांचे राज पदवी चलोवन आसात आमचे सांगात ती वस्ती करन आसात मोगाळ भवन आनी भयणीनो तरी पूण आमचे कुटुंब मुरये मुखान जेजूच्या पांयां तळा ह्या घडये समर्पण करया मोगाचें न्हू आमच्या कुटुंबा खातीर एक घडी आमी मागया मोगाचें न्हू आमच्या कुटुंबांतले ती गोडसाण आमी उबारतना आमच्या कुटुंबांतली ती कोडसाण आमच्या कुटुंबांतले त्या फुलांच्या मुळांत आसले ते खांटे खुंटे ते उबारया मोगाचें न्हू कितें उणेपण आसा कितें सोडून आसा कितें अस्कतगाय आसा सगळें आमी उबारया मोगाचें न्हू जावं आमची भुरगीं बाळां सारक्या वाटेर नात ती बेजाराई दूख आसा आमचे तरणाटे तांच्या फुडाराच्या जबाबदारीन समकणा ती बेजाराय आसा तर आमचो दादलो ताची जबाबदारी आमच्या कुटुंबांत पाळिना आमची स्त्री तिची जबाबदारी पाळिना आमच्या कुटुंबांत संतोष ना आमच्या कुटुंबांत दूख बेजाराय आसा जाल्यार हें सगळें आज आमी उबान दिवया मोगाचें न्हू उबारया ही आमची फुलां मोगाचें न्हू ही आमची फुलां विविध तरांची आमची फुलां म्हणलें आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू मुरये मुखान त्या जेजूक आमी भेटोवया मोगाचें न्हू आनी त्या जेजू कडेन आमी मागया म्हज्या कुटुंबांत ये म्हज्या जिवितांत ये सोम्या म्हज्या कुटुंबांत तूं राव म्हज्या कुटुंबांत तूं वस्ती कर जेजू म्हजें कुटुंब एकवटीत सांबाळ म्हज्या कुटुंबांत समाधान संतोष
म्हज्या कुटुंबान बरी भलायकी, म्हज्या कुटुंबान सगळें बरेंपण दिसोमिया आनी आमी एकल्यांनी आमच्या कुटुंबांत मुरयेक एक काणीक जावन जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागया मोगाच्यान. आमचे कुटुंब संपूर्ण तरान समर्पण कर आमी मागया मोगाच्यान. हर एका सांद्या खातीर गांवांत परगांवांत आसा जाल्यार भुरगीं बाळां, युवा जाणां, प्रायवंतां, मालगडी, पिडेस्त भाव भयणी आमच्या घरा कुटुंबांत आसा जाल्यार हर एकल्यांक मोगाच्यान प्रत्येक जाण आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तरणाट्यांक तांकां समर्पण करया. कित्याक मुखली समाज मुखली पवित्र सभा ती जावन आसात मोगाच्यान. ही पवित्र सभा तांची जावन आसा. तांकां विशेष तरान समर्पण करया आनी आमच्या सगळ्या कुटुंबां खातीर आमी मागया मोगाच्यान. आनी सोमयाक आमी उलो मारया. म्हज्या कुटुंबांत ये, म्हज्या वावरांत ये सोमया. म्हज्या सांगाता एका दिसा राव सोमया. तूं आसा जाल्यार म्हज्या कुटुंबांत कितेंय उणें पडना सोमया. आनी म्हज्या कुटुंबांत तुका जागो दिवं. म्हजें कुटुंब तुका केंद्रीकृत, क्रिस्ता केंद्रीकृत कुटुंब जावन बांदून हाडूं म्हाका कृपा दी म्हूण त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाच्यान. आमची कुटुंबां परत आनी परत सोमया थंय उबारया. कुटुंबांतल्या हर एका सांद्या खातीर आमी मागया. तांचे जिवीत नंदन जावचे खातीर, तांचे जिवीत वर्तें जावचे खातीर, तांचे जिवितांत यशस्वी तांकां लाभच्या खातीर, उंचल्या पावंडाक तांणी पावचे खातीर प्रत्येक जावन आमच्या भुरग्या बळांनी उंचल्या पावंडा पावचे खातीर हर एका सांद्या खातीर आमच्या कुटुंबां खातीर आमी विशेष तरान ह्या घडये मागया मोगाच्यान. सोमयाक आमी उलो मारया. जेजू तूं ये, रावोंक तूं जेजू तूं ये. म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या वावरांत, म्हज्या सांगाता रावोंक जेजू ये. जेजू ये, आमच्या कुटुंबांत राव. आनी त्या मारीपात मुरयेच्या तुज्या आवयच्या जल्माचो संतोष आमच्या कुटुंबांत, आमच्या काळजामानांनी राज करून दी म्हणून त्या सोमया कडेन आमी मागया. आनी हें गीत आमी गावया मोगाच्यान. कुटुंबान म्हज्या, वावरान म्हज्या जेजू तूं ये, रावोंक जेजू तूं ये. पान नंबर 124 124. कुटुंबान म्हज्या, वावरान म्हज्या, कुटुंबान म्हज्या, वावरान म्हज्या, जेजू तूं ये, रावोंक जेजू तूं ये. जेजू तूं ये, रावोंक जेजू तूं ये. जेजू मोगल तूं ये, जेजू मोगल तूं ये. जेजू तूं ये, रावोंक जेजू तूं ये. कुटुंबांत म्हज्या एक कोटो दिवंक ये जेजू. कुटुंबांत म्हज्या माई पास दिवंक जेजू तूं ये. एक कोटो माई पास कुटुंबाच्या सान्या मध्ये वस्ती करूंक तूं ये जेजू ये जेजू ये. म्हज्या कुटुंबाक तूं ये. कुटुंबान म्हज्या एक वोट दी तूं. कुटुंबान म्हज्या माई पास दी तूं. कुटुंबान म्हज्या एक वोट दी तूं. कुटुंबान म्हज्या माई पास दी तूं. जेजू दी तूं. एक वोट माई पास दी तूं. जेजू दी तूं. एक वोट माई पास दी तूं. कुटुंब आमचे संतोषान बरो, कुटुंब आमचे उल्हासान बरो. जेजू तूं बर म्हजें कुटुंब.
संतोषान बरोंक जेजू ये म्हज्या कुटुंबाक जेजू मग त्या जेजूक आमी उलो मारया मगाच्या ಕೂಟಾಮುಚೆ ಸಂತೋಷನ್ ಬರ್ತು ಕೂಟಾಮುಚೆ ಉಲ್ಲಾಸನ್ ಬರ್ತು ಕೂಟಾಮುಚೆ ಸಂತೋಷನ್ ಬರ್ತು ಕೂಟಾಮುಚೆ ಉಲ್ಲಾಸನ್ ಬರ್ತು ಚೀಸು ಚೀಸು ಬರ್ತು संतोषan ullasan berto Jesu Jesu berto संतोषan ullasan berto Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगाळ भवन आनी भयणीनो, देवाचें उतार सत्यवन जावन आसा. मुर्येमायच्या जिवितांत तें प्रभावी जावन आसलें. मुर्येमायन म्हळें, तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तर ह्या वखदा तें देवाचें उतार आमी आयकूंक, तें देवाचें उतार आमी नियाळ करूंक वेता मोगाचें न्हू. तें देवाचें उतार स्विकार करूंक आमकां समी तयार करया. तेरून एक घडी परत आमचे दोळे धांपया, नीट आमी बसया. सोमयाक आमी काल जाणतान म्हणया, उलय सोमया उलय, उलय सोमया उलय म्हणून आमी सोमयाक सांगया आनी एक घडी आमकां समी तयार करया मोगाचें न्हू. दाड तुझ्या आत्म्या, दाड तुझ्या आत्म्या, दाड तुझ्या आत्म्या आमचे देसो दाड तुझ्या आत्म्या, दाड तुझ्या आत्म्या, दाड तुझ्या आत्म्या आमचे. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 14व अध्याय 25व्या वाक्यातावन 33 वाक्य. एक दीस लोकाचे व्हड जमे जेजूच्या फाटल्यान वेतले. तवळ फाटींगून तांकां तो सांगी लागलो, जर कोणी मुजे सरशीन येता पूण आपल्या आवय बापायक, बायले भुरग्यांक, भावा भयणींक आनी आपणाकच पाट करिना तर ताच्यान म्हजो शिष्य जावंक नजो. जो कोण आपलो कुरीस व्होवून म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शिष्य जावंक नजो. तुमचे पैकी कोणी एकलो एक बुरूज बांदूंक अपेक्षिता जाल्यार तो आखेर करूंक आपणा लागीं आस्पद आसा की ना हें समजूंक पयलींचेच बसून गरज आशिल्ल्या खर्चाचो अंदाज करता न्हय. नांतर बुन्याद घाल्ल्या उपरांत काम आखेर करूंक ताका तांक ना जाय जाल्यार पळयतले सक्कट ताका केंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें पूण आखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटले. अथवा कोणी राय दुसऱ्या एका रायाचेर झुजूंक वेता जाल्यार 10,000 शिपाई घेवन 20,000चे फौज हाड येतल्याक आपल्याच्यान मुखार रावूंक जाता की ना तें पयलेंच बसून आलोचन करिना जायत. नांतर जालें शत्रुराय विचारिना जायत. तेच परी तुमच्या मदल्या कोणीय आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें सांडलें करीत म्हजो शिष्य जावंक नजो. देवाचें उतार हें. आयच्या दिसा आमी नियाळ नासांव बंदपास आनी निर्लिप्तपणां, एटॅचमेंट अँड डिटॅचमेंट हांगासर आयच्या वाचपांत आमी आयकलें एक भोव प्रमुख एक सेंटेन्स हातूंत जावन आसा. जर कोणी मुजे सरशीन येता पूण आपल्या आवय बापायक, बायले भुरग्यांक, भावा भयणींक आनी आपणाकच पाट करिना तर ताच्यान म्हजो शिष्य जावंक नजो. हांगासर सवाल
उपदेश म्हणटा तुज्या आवय बापायक मान दी आनी सोमी जेजू सांगता तुजो केल्ल्या बरी पेल्याचो मोग कर. आमचे सगळे चिंताप हांवें तुवें सामान्य जावन आसचें कशें म्हळ्यार हांवें आनी एकल्याक म्हज्या आवय बापायक मान दिसय, म्हज्या भाऊ भयणीचो मोग करिसय, इतर व्यक्तींचो हांवें मोग करिसय. तर हांगा सोम्या जेजून कशें सांगचें, म्हजो पाटलाव करिसय जाल्यार तुवें तांकां फाट करिसय म्हूण सांगचें जाल्यार हें कशें आमी सांगाता उरयत गे म्हणलें एक सवाल. एका कुशीन आमचे आवय बापाय, भाऊ भयणी, फ्रेंड सर्कल, शेजारी, आनी एका कुशीन सोमी म्हणटा जर तर तांकां फाट करिनाय तर म्हजो शिस जावंक जायना. आनी अकरेचें वाक्य म्हणटा तुमचे मदलें कोणीय आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें सांडल्या करीत म्हजो शिस जावंक वचो. जर तर आमचे कडेन धनदिरवें आसा, अधिकार आसा, आमचे थंय बरी भलायकी आसा, आमचे थंय बरे संबंद आसात, हांगासर सवाल हांवें कशें सांडचें आनी कशें जेजूचो पाटलाव करचो म्हणलें एक व्हड सवाल म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार. सगळ्या आमी जर तर हें पॅराग्राफ वाचलें आयच्या वाचाप, एक राज जावन तो हांगासर आसा आनी थंय जावन आसा एटॅचमेंट वर्सस डिटॅचमेंट, या बांदपास वर्सस आनी निर्लिप्तपण. जर तर तुज्या आवय बापाय थंय, भाव भयणी थंय आनी इतर लोकां थंय, इतर संगती थंय, इतर वस्तू थंय म्हाका एक बांदपास आसा, तांचे बांद म्हाका आसा, तर हांवें जेजूचो पाटलाव करूंक जायना. खेदाळा हांव ह्या सर संगतीक निर्लिप्त जावन आसा, आय एम टोटली डिटॅच फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स. थवळ मात्र सोम्या जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें आनी तुवें जाता. हो एक गुणायचो अर्थ मोगाचें न्हू, हांवें आनी तुवें आयच्या दिसा नियाळोंक आसा. हे दोनी सांगाता हांवें आनी तुवें कशें वरयत गे म्हणलें आनी कित्या खातीर जेजू असलें एक संगत सांगता म्हणलें हांवें आनी तुवें नियाळोंक आसा. आयच्या दिसा मोरयेचें बरें उदाहरण आमच्या पाद्र्यापान सांगलें. खंडेसावनी मोरयेन आपणाक अवकुवारी जावन आसतना एक भुरगें जाता म्हणटा आसतना तिणें चिंतूंक ना आपल्या आवय बापायक कितें अवमर्याद जायत, कितें म्हाका शेजारी म्हणटात, कितें म्हज्या मोगाचे आसले व्यक्ती म्हणटात तें तिणें स्थानमान या थंय इम्पॉर्टन्स दिवचें गे चड. पयलें तिणें चिंतलें सर्वेस्पराक तिणें पळयलें आनी तीच सर्वेस्पराक पाटलाव करूंक ताणें चिंतलें आनी त्या देखून आपणाक जर तर अवकुवार जावन भुरगें जालें जाल्यार म्हजी आवय बापाय, म्हजी शेजारी, म्हजे संबंद तांकां कशें बोगात आनी ती म्हजे तावन पयस वता म्हणलें चिंताप तिणें चिंतूंक ना. हांगासर सोमी जेजू सगळ्यांनी आमी पळयलें जाल्यार पळयत पुस्तक स्पश्ट तरान सांगता देव आनी दुडू, देव आनी हुद्दो, देव आनी संबंद, देव आनी इतर संचय संगती जावंक पुरो आव्हान तो चिंतूंक पुरो एक खंयच्यो संगती दोनी सांगाता वचोंक साध्य ना. या आचे की देवाचे की मुखार थंयसर वचोंक साध्य ना. जर तर अब्राहमान ताच्या पुताक इसाकाक बली भेटोंक तयार जालो जाल्यार सर्वेस्परा देवा कुशीन पळयलें आनी थासो पाटलाव केलो आनी आपलेंच एकल्याच पुताक बली भेटोंक तो पाटी सोरोंक ना. जर तर कोणाकी ड्रायव्हिंग आसा जाल्यार ह्या पॅराग्राफाचो अर्थ म्हाका तुका करेक्ट करून अर्थ करूंक शकता. चिंत्या कोणाक आमकां ड्रायव्हिंग ह्या सांगाता बसून आमकां जाणा आसा, हांव आनी तूं एक बँगलोर या दिल्लीत आसल्या या कलकत्तात आसल्या एका बिजी सिटीक गेले आमी आनी थंयसर आमी वेहिकलार आसा आनी मुकलो म्हणटा आमचो व्यक्ती म्हणटा आळे आमी थंयसर पावोंक आसा, तूं म्हाका जस्ट फाटल्यान म्हज्या ये. आनी थंयसर आमी जाणाव 1000 वाट 1000 वेहिकलां आनी पूर आसतात. हांव आनी तूं वेता आसतना आमचें वेहिकल काडून वेता आसतना मुखार केलें आड येलें जाल्यार आमकां भयंकर टेन्शन सुरू जाता. कित्याक तो मनीस आमच्या मुखलोचेर आमची दिश्ट आसा आनी थाका पाटलाव करना हांवें तुवें वसा जाय आनी थाका पाटलाव करण्याच्या बदलाक आनी थंयसर मोदें खंयचें वेहिकल येलें जाल्यार थवळ जावचें थाळामाळा इतल्यान तितल्यानी. कित्याक म्हणून म्हाकाय जालां, आमी फॉलो करनेत आसतना मोदें खंय म्हणे खंयचे म्हणे येवन रावतात
आनी मुखले वेहिकल दिसना आतां खंय येचें म्हूण कळना तिशीन गुंचेंगी इशीन गुंचेंगी कळना आमची दिश्ट आमच्या मुखल्या वेहिकलार मात्र आसता कित्याक आमी पोंद थंयसर पावचे जाल्यार त्या वेहिकला फाटल्यान हांवें मात्र गेल्यार म्हाका ताणें वाटोवन दाखयता म्हळ्यार त्या देखून हांव थंयसर मात्र म्हजी दिश्ट आसा आनी खंयसर खंयचें वेहिकल आयल्यार म्हाका अपसेट जाता त्याच प्रमाणे जेजूचो पाटलाव करता आसतना जेजू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत गरज आसा आनी ताचो पाटलाव करता आसतना मोदें खंयसरी ताका अडकळ्ळे जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत समस्या उपजातात त्या देखून स्वामी जेजू स्पश्ट तरांनी म्हाका आनी तुका आमकां सगळ्यांक तो सांगता मोगाच्या न्हू हांवें आनी तुवें संपूर्ण दिश्ट ताचेर दवरूंक जाय त्या आध्यात्मीक वाटेन येता आसतना उडास दवरया संवसारीक चिंतपान दुसरींच संवसारीक ओडणी संवसारीक बांद साज घोव बायल भुरगीं आवय बापाय फ्रेंड सर्कल संवसारीक बांद साज आत्मीक दृश्टीन पळयत आसतना निर्लिप्तता जायचे डिटॅचमेंट जायचे तर कित्या खातीर आमकां असलें निर्लिप्तपण जायचें म्हणलें हांवें तुवें ध्यान करूंक जाय चिंतया एक उदाहरण भुरगीं आमी आयकलां एकामेका जॉयंट जावन म्हळ्यार सांगाता थोडे फावटी जल्मातात ओट्टूक ताणें जेवीचे ओट्टूक ताणें न्हिदाचे इस्कालाचे जाल्यार ओट्टू वसाचे सांगाता भुरगीं सांगाता खुशी जाता गी कोणाय की जॉयंट भुरगीं ताणें सांगाताच जेवीचे सांगातच न्हिदाचे सांगातच खंयसर वसाचे सांगातच कलेंकरीचे खुशी जाता जायना पळोवंक आमकां चिंतूंक वय सांगाता न्ही बारी बरें म्हणून जायना आमी काय करता सर्जरी म्हणून करना ती भुरगीं विंगड करता कित्याक एकलो इस्काला गेल्यार एकल्याक न्हिदी येत एकलो जेवता जाल्यार एकल्याक खिडी येत या कितेंय करूंक जाता विंगड जायचें पडटा आनी त्या देखून आमी तसल्या भुरग्यांक सर्जरी करना कशें बांद आसलें दोगांचें एक बांद आसलो तरी ते दोगां वेगळे करूंक हांव आनी तूं आमी पळयता जर आमच्या जिवितांत एटॅचमेंट म्हळ्यार ह्या बांदपास म्हळ्यार एका व्यक्ती थंय आमकां आसचें तें मानसीक तरान थंयसर आसचो एकवट जर तर त्या मानसीक एकवटा वरवीं कितें जाता म्हळ्यार चिंतया आमच्या भुरग्याक या आमकां जाय आसल्या खंयच्या व्यक्तीक कोणीय तुमी मुतींत एक चिंता जाय जाल्यार तसले एका व्यक्तीक चिंत्या एक पिडा आयली दूख जालें त्या मनशाक दूख जाताना म्हाकाय दूख जाता कित्याक हांव मानसीक तरान इतलें म्हाका त्या व्यक्ती थंय एटॅचमेंट आसा की त्या व्यक्तीक दूख जाल्ल्या कुडलें म्हाकाय दूख जाता त्या व्यक्तीक खंत बेजार जाले जाल्यार म्हाकाय खंत बेजार जाता त्या व्यक्तीक खिन्नता आयली जाल्यार म्हाकाय डिप्रेशनार खिन्नता म्हाका आनी तुका उपजाता कित्याक आमकां थंयसर एटॅचमेंट ह्या बांदपास आसा असल्या संदर्भार हांवें तुवें चिंती जाय की चिंतया म्हज्या एका मोगाच्या मनशाक एकदम मोगाचो मनीस त्या जावंक पुरो भुरगें आवय बापूय शेजारी फ्रेंड कोणाय की ताका पिडा आसा ताका दूख आसा तर आमी कुरवून बसल्यार कितें जाता इतलेंच त्या पिडेस्ताक दूख भोगल्या व्यक्तीक पळोवन काडूंक कोणी ना म्हाकाय दूख म्हाकाय पिडा ताकाय पिडा या तोय खंती बेजारान डिप्रेशनार आसा हांगासर आसलो व्यक्ती डिप्रेशनार आसा दोगांय डिप्रेशनार जाल्यार कितें जाता खिन्नता जाल्यार कितें जाता कांयच डेवलपमेंट ना जर तर एका कुटुंबांत चिंतया एक 7-8 जाणां आसात दोगां जाणां खिन्नता आसा या डिप्रेशन आसा आमकां तांचेर बारी मोग त्या भुरग्यांचेर आनी त्या भुरग्यांक डिप्रेशन आसा म्हणून आमी खिन्नतार आसा जाल्यार आमी दुखीनंत आसा जाल्यार कितें थंयसर त्या करपाची परिस्थिती जायत त्या खिन्नतार आशिल्ल्या त्या डिप्रेशन आशिल्ल्या भुरग्यांक जाय संतोश आनी उल्हास भरीत करचें जिवन कोणें म्हणून तांकां संतोश भरीत करीचे
कोणे म्हणी तांकां उल्हास भरीत करीचे, कोणे म्हणी तांकां सेवा करीचे आनी तांचे भितरले अंतरात्म शक्ती गडजयचे. केदाळ जाता म्हळ्यार आमी सांगता खंत बेजाराय ह्या किन्नाता नासतना हांव आनी तूं केदाळा संतोष भरीत आसता, संतोशान आसता. आमचे संतोषाचें वातावरण त्या व्यक्ती त्या किन्नात आसल्याक बदलावण करूंक शकता. उडास दवरया, आमी मुस्तुपणे सांगता आज कशें गम्मात करचें, देवा म्हजी आमच्या घरा पुरो अशें दुखीन आसात, हांवें कशें गम्मात करचें. ती ऑलरेडी दुखीन आसात, हांवें दुखीन आसा आनी त्या खातीर थंयसर सदांच त्या घरा ह्या कुटुंबांत ह्या त्या परिसरांत दुखाचें वातावरण मात्र आसा. जर तर त्या दुखाचें वातावरण आसल्याक जाय त्या दुखांतावन भायर येवंक कितें म्हणी हांवें तुवें करचें गरजेचें. एकलोपणान पडलो जाल्यार आनी 4 जाणां सांगत आसली ताणीय पोणान पडलें जाल्यार वयर काडचो कोण आसा. पोणान पडल्या व्यक्तीक वयर काडचें जाल्यार कोणेंय एक वयर म्हणी आसाचें पडटा. त्या देखून उडास दवरया, आमच्या जिवितांत गरज आसचें कितें म्हळ्यार आनेक व्यक्तीक वयर हाडूंक, आनेक व्यक्तीक पोणान पडल्या व्यक्तीक वयर हाडूंक. त्या खातीर आमचे ते आमच्या आत्म्यातावन एक परजळीत किरणां त्या दुखीत आसलेल्या व्यक्तीक वचूंक जाय. म्हज्या आत्म्यातावन परजळीत किरणां या आमी कंपना म्हणटा, या वायब्रेशन म्हणटा, त्या अनेक मुखार आसलेल्या व्यक्तीक म्हजे तावन गेलो जाल्यार तो व्यक्ती बळादीक जाता. आनी असलीं कंपना, असलें पावर म्हजे तावन वचचें जाल्यार म्हाका पावर आसा जाय. हाका पावर आसता केदाळा म्हळ्यार हांव जेजू तें केदाळ आसता. जेजून तूं सांगला सामातेवाच्या 16व्या अध्यायान 17 आनी 18 वाक्यां सांगला भावार्थ्याक आसल्या अधिकार मेळटलो, म्हजे नवीन ते देवसार धांवडायतले, म्हजे नवीन ते मागतले तांकां पिडेस तांचेर माथ्यार हात दवरल्यार गूण जातले, मारेकार बी वीक पियेल्यार कितेंच जावचें ना. केदाळा जेजू आमचे सांगता आसा, थवळ हांव पावरार आसता, त्या दाळ हांव सक्तेन आसता, केदाळ हांव सक्तेन आसा. म्हजे आत्म्यातान वळची सकत म्हज्या बोवारी आसच्या सगळ्यांक बरें करूंक शकता. आनी त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा, जर तर तुजो आत्मो ह्या बंदपासान पडत जाल्यार, जावंक पुरो तुज्या संबंधाच्या बंदपासांत, जावंक पुरा वस्तूंच्या बंदपासांत, जावंक पुरा पदवेच्या बंदपासांत पडत जाल्यार तुजो आत्मोय अस्कस जावन आसा आनी तो अस्कोत आत्मो कोणाकच सोडवून दिवंक शकना. स्वामी जेजू म्हणटा, तुवें म्हजो पाटलाव करतना निर्लिप्त जावन आसा जे. कित्याक म्हळ्यार म्हजो पाटलाव केल्ल्या तुका तुजो आत्मो हांव बळादीक सक्तीन भरता आनी ती सकत तुज्या बोवारी आसच्या हर एकल्याक सुटका दिवंक शकता. पवित्र पुस्तक म्हणटा, कुटुंबाचो एकलो बचावी जाल्यार सगळें कुटाम बचावी जाता. जर तर एक व्यक्ती स्वामियान जेजूचेर भरवसो दवरनो, विश्वास दवरनो, तो आत्मो बळादीक जाल्यार त्या कुटुंबांत आसची सर्व व्यक्तींक सुटका सोडवून मेळोवंक शकता. थंय हांगासर 2 संगती हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय. एक इन्नर स्पियर, आमच्या भितरलें क्षेत्र आनी भायलें क्षेत्र. भितरलें क्षेत्र बळादीक आसल्यार ह्या भितरल्या क्षेत्रांतून आमच्या आत्म्यातावन वळची ती सकत भायलें क्षेत्र चेंज करूंक शकता. भायलें क्षेत्र भितरलें क्षेत्र चेंज करूंक शकना. म्हजे कडेन जाय तितलो दुडू आसूंक पुरो, तरी पूण तो दुडू म्हाका भितर संतोष दिवंक शकना. एक काल म्हजे कडेन पयशे आसा म्हणून हांवें संतोष भोगोवंक पुरो, ह्या म्हजे कडेन ती वस्तू ह्या पदवी आसा म्हणून संतोष भोगोवंक पुरो, पूण म्हाका तें आशिर्वाद जोडूंक शकना. बेसांवां आमकां गरजेचें मोगाचें न्हू. आमच्या इन्नर स्पियर ह्या भितरलें कितें आसा तें बळादीक जावचें गरजेचें न्ही भायलें. एक उदाहरण दिवचें जाल्यार कोवीड पिरियड वेळार जाय तितले ग्रेस्त मनीस आशिल्ले, तांकां बाचावी जोडूंक जावना म्हळ्यार ते मरण पावले. जाय तितल्यांचेर पयशे आशिल्ले, खंयचे वखाती लागून पयशे कितले करशिल्ल्यार केदी व्हडली पदवी आमी पळयलां, मंत्री समेत आशिल्ले, कांयच करूंक शकनात. पूण खंयसर बेसांव आसात, डॉक्टरान एकडे काले म्हणचे पूरा ट्रीट करतात, मागीर म्हणटात नನ್ನದು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, आय हॅव डन एवरीथिंग, यू प्लीज प्रे. प्रे म्हळ्यार कितें, आशिर्वादां गरज आसात, ब्लेसिंग्स गरज आसात. पयशांनी जायना,
पदवेन जायना बगैर आशिर्वादांनी ह्या ब्लेसिंग्सांनी ते करूंक शकता. ब्लेसिंग्स केदाळ येता, ब्लेसिंग्स केदाळ आसा म्हळ्यार आशिर्वाद केदाळ आसा म्हळ्यार आमी देवातय आशिल्ल्या वेळार आमकां तो आशिर्वाद आसा आनी तो आशिर्वाद त्या मनशाक म्हज्या मुखल्याशा मनशाक सुटका दिवंक पावता. काल परच्या दिसा एका अक्रिस्तांव भावान मागोवंक सांगलें, ताका पिडेस्त ताका मागोवंक सांगलें आनी थंयसर आमी मागलें आनी ताची पिडा 2 दिसांनी गूण जावन तो भायर येता आसतना ताणें सांगलें म्हाका आमकां मस्तो खुशी जाता सर, कित्याक म्हळ्यार तुमी मागलें, म्हाका मस्त टेन्शन आशिल्लें, मस्त म्हजे प्लेट काउंट्स फुला डेंग्यू ताका आशिल्लें, मस्त प्लेट काउंट्स डावन जावन आशिल्लें, एक मागणें थंयसर बदलावण घडली. मोगाच्या न्हू सर्वेस्परान बदलावण घडली, कित्याक त्या आशिर्वादाच्या आत्म्यान थंयसर मागता आसतना आशिर्वाद थंयसर वळटा आनी थंयसर बदलावण करूंक शकता. न्हय खंयचेय एक वर्ते आमचें तें आसचें, भायल्यो संगती आमकां बदलावण करूंक दिनात. त्या देखून हांवें तुवें उडास दवरूं जाय, मनशाक आज गरज आसचें कितें. मुस्तुबडे सांगता आमी तूं पिये नाका, जाय तितलें एडवायस करता हांव, तूं तशें करिनाका, तूं अशें करिनाका म्हूण सांगता हांव. पूण तो मनीस म्हणटा म्हाका तशें करिना जाल्यार जिवंकूच जायना. तूं सांगताय सोमा म्हाका अर्ज जाता, पूण तें नासतना तशें करिनासतना म्हाका जिवंकूच साध्य ना. आतां सांगा म्हाका एडवायस या कितें आमी सांगता बुधबाळ मुस्त जाणांक दितात, मुस्तजाणांक बुधबाळ दितात. बुधबाळ दिल्ल्या वरवीं मनीस परिवर्तन जायना. उडास दवरया, बुधबाळे वरवीं मनीस खंड जावन परिवर्तन जायना. जायते जाण बुधबाळ दितात, परिवर्तन जायना. त्या व्यक्तीक मोन आसल्यारय ताका बदलावण करूंक जायना. त्या व्यक्तीक कितें गरज आसा म्हळ्यार त्या व्यक्तीक एक सखत गरज आसा. कितें सखत गरज आसा? त्या सवय येता पाड सवय येता न्हू भायर येवंक त्या मनशाक सखत गरज आसा, ताज्या आत्म्याक सखत गरज आसा, ताज्या चिंतपाक सखत गरज आसा. आनी ही सखत मोगाच्या न्हू खंयच्याय बुधबाळे वरवीं दिवंक जायना. बगार आमच्या आत्म्यान वळच्या त्या सख्ते वरवीं थंयसर त्या मनशाक सखत दिवंक शकता. हांव चिंता तुमकां अर्ज जालें म्हणून चिंतया. एकलो मनीस हांवें उदाहरण सांगचें, पियेता, मस्त जाणां सांगता पिये नाका. तो म्हणटा म्हाका पिये नाका म्हाका गुत्त आसा, पिवचें बरें ना, पूण पिये नासता म्हाका जायना. त्या मनशाक भायर येवंक त्या आत्म्याची सकत जाय, ताका दृढ निर्धार करूंक जाय. आमच्या बुधबाळेन ताका बदलावण करूंक जायना. पूण जर तर एका आमच्या आत्म्याक बळ आसा आनी आमच्या आत्म्याच्या बळांतून त्या आत्म्याक आमी बळ दिवंक शकता. हे पावर आमी रेडिएशन करन थंयसर आमची सकत त्या आत्म्या थंय वळटा, थंयसर तो बदलावण जाता आनी तो पिवोवचें सोडटा. ह्या खंयची एक पाड सवय आसा ती पाड सवय सोडटा. त्या देखून उडास दवरया मोगाच्या न्हू सोमयान जिजून सांगच्या उतरांचो अर्ज जावन आसा की तूं निर्लिप्तता तुका कित्याक गरज म्हळ्यार तुज्या बोवारी आसच्या व्यक्तीक तुवें बरें करी जाल्यार मुसो तुवें पटलाव करीसय. मुसो पटलाव केल्ल्या वेळार हांव तुका सक्तेन भरता. पळयत ग्रंथांत जाय तितले उल्लेख आसात. केदाळा तुमी मुझे थंय एक करतात, बापूय तुमचे थंय रावतलो आनी तुमचे थंय सक्तेन तुमी भरतल्यात. केदाळा आमचो आत्मो इन्नर सोल, इन्नर क्षेत्र, भितरलें क्षेत्र पावरार सक्तेन भरता. थवळ सकत आमचे तावन वळटा आनी त्या सक्ते मुखांतर अनेकलो बरो जावंक शकता. त्या देखून उडास दवरी आमच्या जिवितांत आज आमच्या भितरलो आत्मो बळादेक करूंक हांवान तूं कितें करनासा. भायलें धुडू आज जाय तितलें संपादन करूंक रात दीस आमी प्रयत्न करता, पूण आशिर्वादां जोडूंक भितरलो आत्मो घट जावंक हांवान तूं कितें करता म्हणलें सवाल. आत्मो घट जाल्ल्या वेळार उरलें सक्कडे बळादेक दरान परिवर्तन करूंक साध्य आसा. पूण भायल्या क्षेत्रांत हांव न्हू भितरलें क्षेत्र बदलावण करूंक कश्ट. पूण भितरलें क्षेत्र बळादेक आसल्यार भायलें क्षेत्र परिवर्तन करूंक सुलभ. त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा खंयच्याय काय म्हणा तुमी सक्कडे सांडून वचचें म्हूण न्ही. आयच्या वचपान स्वामी जेजू सांगता भितरलें क्षेत्र तुमचें घट करा, भितरलो आत्मो तुमी घट करा. तुमचें तें निर्लिप्त आसूं दी, कित्याक मुसो तुमी पटलाव करीसय आनी मुसो पटलाव केल्ल्या वेळार तुमी
सक्तीवन जाताले झोम्यान जेजून सांगला जो आमच्या 14व्या अध्यायांत 14व्या वाक्यान सांगता म्हजे नवे तुमी कितेंय मागशे जाल्यार हांव तुमकां दितलो म्हणे जाल्यार 14व्या अध्यायान 12वें वाक्य म्हणटा म्हजे नवे तुमी धोडथान अजापां करतल्यात. त्या सोम्यान जेजूचे आत्म्याचे सकत म्हाका तुका आशिल्ल्या वेळार हांव तूं सोम्यान जेजू बरी धोडथान अजापां करूंक शकता. त्या देखून सोम्यान जेजू बोरे हें पुरा अर्थभरीत वाक्य आमकां सोम्यान जेजू सांगता. सामातेवाच्या 13व्या अध्यायांत 11 वाक्य सांगता ताणें तांकां जाप दिली कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या रासाचे गूट समजूंक तुमकां फावो जाला तांकां फावो जावंक ना. आज संवसारार जायतलो लोक एटॅचमेंट बांदपासार आसा जावं पुरो रक्तमासाच्या बांदपासात हांव न्हू फ्रेंडशिपाच्या बांदपासात हांव या संबंधाच्या बांदपासात हांव न्हू हुद्द्याच्या या पयशांच्या अधिकाराच्या आनी विविध बांदपासान मनीस आज जियेता. ह्या मनशांक सत कितें कळी जाता आसना. जेजू म्हणटा सत तुमकां सुटका दितलें. त्या देखून तुमी सर्गीचो गूट तो समजूंक जाय. तो गूट जावन आसा तुमी निर्लिप्तता तुमचे थंय म्हळ्यार निर्लिप्तता म्हळ्यार नेग्लिजन्स न्ही, निर्लिप्तता म्हळ्यार इनडिफरंट एटिट्यूड न्ही, निर्लिप्तता म्हळ्यार म्हजो आत्मो देवा थंय विदावट एनी एटॅचमेंट टू एनी अदर थिंग्स हांव देवा थंय देवातावन हांव सकत जडटलो आनी ह्या सक्ते मुखांतर हेरांक हांव बरें करतलो. ती जावन आसा निर्लिप्ताचें डेफिनेशन डिटॅचमेंटाचें जेजून आयच्या दिसा आयच्या वचपान सांगल्या उतरांचो अर्थ. सोम्यान जेजू म्हाका तुका सांगता ज्यो पुस्तकांत सर्वेस्पर देव सांगता ज्यो पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार 22 अध्यायांत 24 ते 28 वाक्य म्हणटा तूं जें भांगार धुळींत उडयशें जाल्यार ह्यो सोम्यान जेजू आमकां भांगार उडोवंक बारीकच जायत आनी ओफिराचें शुद्ध भांगार व्हाळांतल्या पोत्रा मदें घालशें जाल्यार खंयसर पळयत पुस्तक सांगता पळया आमचें भांगार धुळींत उडयचें ओफिराचें शुद्ध भांगार समेत व्हाळांतल्या पत्रा मदें घालशें जाल्यार सर पदवेदार तुजें भांगार जातलो. हें लौकीक सगळ्यां तूं साणशें जावंक पुरो सर्वेस्पर देवस तुजें भांगार जाता. पळयत पुस्तक म्हणटा आनी तुजें मोलादीक रुपें जातलो. तेन्ना तूं सर पदवेदारा देवा थंय संतोसतलोय आनी देवाशी तुजें मुखामळ उबारतलोय. तूं ताका उलो मारतलोय आनी तो तुका आयकतलो. तुज्यो आंगवण्यो तो फारीक करतलोय. तुज्यो सर येवजण्यो सफळ जातल्यो आनी तुजे वटेर उज वाड मागतलो. कितले करता बरीत वाक्य पळया मोगाचें न्हू. तुजें तें कितें भांगार सगळें मोलादीक तें भांगार तूं धुळींत उडयशें जाल्यार तुजें तें आसचें ओफिराचें शुद्ध भांगार काण वळ्याक उडयशें जाल्यार देवूच तुजें भांगार जाता. तुज्या मुखार आसची व्यक्तीक तूं देवा बरी न्ही देव जावन आसा. देवाक तुवें संपूर्ण कांता पळोवंक गेल्ल्या वेळार हर एकी देव तुका आशिर्वाद करता, जिवन आशिर्वाद करता. हर एकांत आव्हान तूं सुफळ जाता. त्या देखून सोम्यान जेजू सर्वेस्पर देव सांगता आमचें काळीज आमी देवाक दिवंक जाय. पळयत पुस्तक म्हणटा म्हणण्याच्या पुस्तकांत 23 ते 26 वाक्य म्हणटा म्हज्या पुता तुजें काळीज म्हाका दी, तुजे दोळे म्हज्या वाटांचेर लायलेले जावं. सर्वेस्पर आशेता म्हज्यान तुजी दिश्ट ताचेर मात्र आसूंक आनी आमचें काळीज ताका मात्र दिवंक. खेदाळा आमचें काळीज सर्वेस्पराक आमी दिता. सर्वेस्पर तें काळीज आशिर्वादीत करता आनी उपरांत आमकां सकट आमच्या जिवितांत बरें जाता. मस्तुपटी आमी प्याल्याक आमी चड इम्पॉर्टन्स दिता. मनशाच्या दक्षिणाक वस्तूंच्या प्रभावाक हांवान तूं वळख जावन देवाक आमी मान्यता दिना. त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा दुसऱ्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 7व्या अध्यायांत 8व्या अध्यायांत 5वें वाक्य म्हणटा आनी आमी चिंतूंक लेगून नातिल्लें तितलें ताणीं केलें. पयलें आपणाकच देवाच्या साकरेक ताणीं समर्पण दिलीं आनी उपरांत देवाच्या कुशे प्रमाणे आमचे सेवेक ती लागलीं. पयलें सांत पावलाच्या ह्या आपोस्तलांच्या सेवेक ती लागून मोगाच्या न्हू. पवित्र पुस्तक म्हणटा पयलें आपणाकच देवाच्या साकरेक ताणीं समर्पण दिलें. फस्ट देवाक दिवन उपरांत देवाच्या कुशे प्रमाणे आमचे सेवेक लागलीं. आज म्हाका तुका आमकां विचारूंक जाय
आम्ही मनशांची सेवा करता, मनशांच्या दक्षिणेची दुडवाची सेवा करता, या आमच्या अधिकाराची या इतर संगतीची आम्ही सेवा करता, मनशांच्या दक्षिणेची मनशांच्या प्रयोजना खातीर गे या देवा खातीर. देवाक जर तर हांव तो पयलो महत्व दिता तर सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव तो आशिर्वादी जातले. हांव पयल्यान पयलें म्हज्यान तुजें काळीज सर्वेस्परा देवा तें आसा जंय थवळ म्हज्यान तुजें जिवीत आशिर्वाद जाता. त्या देखून सांजुवांक बरयल्या सांजुवांचें पयलें पत्र 2 अध्याय 15 ते 16 वाक्य 3 संगती विशीं आमकां जागयता. आमची फुसलवणी जाणवयाची फुसलवणी जावंक पुरो, या आमकां या दोळ्यांची फुसलवणी जावंक पुरो, या आमच्या विविध रक्तमसाच्यो फुसलवण्यो आमची जाणवाय कशी आमकां फुसलायता म्हणून. ह्या संवसारांत आनी तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुलनाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. संवसारांत आसलें सगळें म्हणजे रक्तमसाच्यो वंदवण्यो, दोळ्यांची पुसलवणी, सुबी सुंदर दिसचें, व्हडलें मोलादीक दिसचें पुरा, तशेंच जिवनाची पोकळ दौलत आमचें प्रायड, हें सगळें बापात हांव न्ही बगार संवसारांत हांव आयिल्लें. संवसारांनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात पूण देवाची खुशी करता तो सदांच काळबळटा. देखून पवित्र पुस्तक सदांच सांगता सर्वेस्पराची खुशी करूंक जाय, न्ही दोळ्यांची पुसलवणी न्ही रक्तमसाची वंदवणी, या आमचें दौलत खंयचेय उपकाराक पडना. त्या देखून स्पश्ट तरान सान पौल कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत 1 ते 3 वाक्यान हांगासर आमी पळयलें जाल्यार ही जाणवाई आमकां हंकारी करता. आमी हे पुरा पुसलवणाक आमी बाली जाता. कित्याक म्हळ्यार हांव आनी तूं आमचीच एक जाणवाय आसा. आमच्या जाणव्या प्रकार हे भांगार रुपें हे संबंध आमकां बरें करता म्हणून हांव तूं चिंता. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा जें कितें मुखेन तुजी जाणवाय आसा ती निरर्थक. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा पूण ही जाणवाय आमकां हंकारी करता, मोग मात आमकां वाडावळ दिता. कोण एकलो आपूण कांय इल्लें जाणा म्हूण चिंता जाल्यार तो जाणा जायचे जाल्लें फावो ते परी जाणा जावंक ना. पूण देवाचो मोग करता ताका देव वळखता. हांव तूं मुस्तुबडी मोगाचें न्हू आमच्या जाणवायन चलता. आमकां कितें सोमान दिसता त्या प्रकार येता. सर्वेस्वर स्वामी जेजू सांगता तुजी जाणवाय म्हाका नाका, म्हाका जाय तुवें म्हाका पळोवन म्हाका मात्र पटलाव करूंक निर्लिप्त जावन डिटॅच्ड जावन म्हजो तूं पटलाव कर. हांव दिता तो जाणवाय तूं स्विकार कर, म्हजो ताळो आयकून तूं जिये, तूं आशिर्वाद जातलो. हेंच बाताक हे आदाम येवेन केल्लें. आदाम येवेक सर्वेस्परा देवान सांगलें पुरा रुखांच्या फळांक वेद, थंयसर जिविताचो रूख आशिल्लो, एका रुखाचें मात्र फळ कांय नाका म्हळें. ह्या मनशांनी चिंतलें ही जाणवून तूं आनी आंची जाणवाय यूज केलें. सोरपान कितें सांगलें ती जाणवाय यूज केली आनी म्हणूंक लागलीं आमी हें फळ खाता आनी आमकां सड्ड जाणवाय जोडटा. पूण सगळें निरर्थक जालें, जिवनच निरर्थक जालें. सर्वेस्परा देवाची आशा आशिल्ली ताका मात्र पळोवन तो कितें सांगता आयकोन ताच्या प्रमाणे जिवंक. पूण मनीस फुसलावणी आयच्या दिसा मोगाचे न्हू विविध रितीची फुसलावणी, दोळ्यांची फुसलावणी, रक्तमसाची फुसलावणी, दौलतेची फुसलावणी, विविध फुसलावणी म्हाका आनी तुका या जेजूचो पाटलाव करतना आड येतात. आनी त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा सगळें तुमी सांडल्या करेत, सगळें तुमी सोडल्या करेत, म्हजो पाटलाव करूंक तुमी जायना. म्हजो शिश्य जाल्ल्याक हांव सर ताजे अधिकार दितलो, हर एक ताजे आत्मो एक बळादीक आत्मो करतलो. आमी जाणव कशें विविध आपोस्तल ते जावंक पुरो पेद्रो, जावंक पुरो सान पौल, जावंक पुरो इतर आपोस्तल आसले, या इतर जेजूचो पाटलाव जरी जायतले सांत आसले, जायते अजापां गेले. कित्याक तांचो आत्मो बळादीक रितीन आसलो. तांचेर हात तांचेर पयशे नासले, अधिकार नासलो, पूण जो आत्मो बळादीक जावन आसलो. कित्याक तो बळादीक जावन आसलो? ताणें जेजूक मात्र ताणें पटलाव केलो, खंयच्याय संगतींक आड येवंक अवकाश दिवना आनी त्या बळादीक आत्म्या मुखांतर जायत्या लोकांक सुटका दिली. आज स्वामी जेजू मुखान तुका आपयता मोगाचें न्हू. मोरये मये बरी मोरये मयेन सगळें खंयच्याक इम्पॉर्टन्स दिवना. सर्वेस्परा देवाक तिणें महत्व दिलो, सर्वेस्परा देवाक तिणें पटलाव केलो. कोणीय कालें सांगता म्हूण चिंतना, खंयचोय संबंध तुटात म्हूण तिणें भियोना. बगार तिणें सर्वेस्पराक सांगलें तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हज्या जिवितान जावं, हांव तुका पळोवन जियेता, तुजे मुखार म्हाका कोणूच न्ही, तूं
तूंच म्हाका सर्वस्व. आनी ही मोरी आज सगळ्या कॅथोलीक पवित्र सभेत सगळ्या संवसारात प्रमुख स्थान घेता. आज आमी तिचे लागीं विनवणी करना, जायते उपकार आमी जोडटा जाल्यार तो आत्मो बळादीक जालो. तिची कूड न्ही, त्या वेळार तिचे जर तर तिणें कुडीक म्हत्व दिलें जाल्यार दुसरे संवसारीकच्या संगतीक म्हत्व दिल्या विशयी दुसरीच जाती. तिणें म्हत्व दिलो, तिच्या आत्म्याक म्हत्व दिलो, आत्मो तुजो बळादीक जालो, आत्मो आशिर्वाद जालो. या बळादीक आशिर्वादाच्या आत्म्या लागीं हांवान तूं आजुनी विविध विनवण्या मुखान त्या मोरये मायल्याक मागता, जायते आशिर्वाद जोडटा. आज म्हाका तुका सर्वेस्पर्धे उलोव दिता. असलोच एक बळवंत आत्मो हांवें तुवें जावन ह्या संवसारांत जिवोवच्या बसत. आनी ह्या बळवंत आत्मो जाय जाल्यार खंयच्या संगतींत एटॅचमेंट या बंदपास नासतना डिटॅच्ड जावन बंदपास रहीत जिवन जिवन सर्वेस्पर आसूं असो पट लावकान ताजे सांगता एकवटून जायत्या त्या समियांची जावन बसयल्ली आशिर्वाद आमी जोडून हेरांकी त्या आशिर्वादांनी बरोवन हेरांचें जिवन बरें करून आशिर्वादान जिवन जिवं सर्वेस्पर्धे उलो दिवन आसा. तर मोगाचें ह्या दिसांनी आमी सर्वेस्पर लागीं मागया. मोगळा मोरये मायेन दिल्ल्या त्या देखे प्रमाणे सोमियान जेजू तुवें शिकयल्या त्या उतरा प्रमाणे तुजो मात्र पटलाव करूंक, तुजें मात्र आमी पळोवन जियोंक आनी खंयच्याय आशा आकांक्षांच्या फाटल्यान जियेन आसतना तुका पयलो म्हत्व दिवन जियोंक, तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक आमकां तूं कृपा दी म्हूण सर्वेस्परा देवा लागीं मागया. आमीन. सर्गींच्या बाप्पा, तुजे समोर हजर असल्या आमकां तुज्या हातीन समर्पण करता. ह्या संवसारांत साबार आवरा निमती लोक कश्टांक संपडाला, तांचेर तुजी दया दाखय. समर्पण करता सोम्या अशांती आनी दुष्ट शक्तींच्या पासांक बली जावन तुजे तावन पयस सरलेल्या हरी एकल्याक पाटी हाडच्या पासत. मोगळा सोम्या समर्पण करता आमची कुटुंबां देव बिरांतींची कुटुंबां जावन परिवर्तन जावच्या पासत. समर्पण करता सोम्या हरी एका पिडेस्ताक आस्पत्र्यांनी चिकित्सा घेवच्यांक, घरांनी प्राय निमती गूण जायनातल्या पिडे वरवीं कश्टांतल्या हरी एकल्यांक. तशेंच आमकांच समर्पण करता आमचे थंय आसचें हरी एक तरेचें बंधन, मोतीचें बंधन, आत्मीक तरान कितें बंधन आसात ती, आनी तशेंच आमच्या कुडीक आसचें पिडेचें बंधन. मोगळा सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां आपड आनी आमकां हरी एकल्याक गूण कर. तुजी आत्म्याची सकत आमकां हरी एका तुजे तावन पयस वडच्या सक्त्यान तावन सुटका दिवन दी सोम्या. आपड सोम्या तूं तुज्या पवित्र रक्तान तुवें वरयल्ल्या हरी एका व्यक्ती पासत हरी एकल्याक पत्कान तावन बापा सरशीन हाडूंक वरयल्ल्या त्या आमोलीक रक्तान आपड सोम्या. दोन नितळकर सोम्या पातकी सैब पिडा शिडा अज्ञान हरी एक तरेचे दुष्ट शक्तीचे ताळण्यो आनी आमी फुड करची हरी एक समस्या. मोगळा सोम्या हरी एकल्या थंय तुजो आत्मो आतां देवून येवदी आनी आमकां तुजे तावन लाभची ती सडवण हरी एकल्यांक स्वीकार करूंक तूं आमचे काळीज पश्चातापान भरलेलें काळीज जावन तुजे लगीं कलतेपणान येवचे काळीज जावन मारपाट कर सोम्या.
सोम्या सर्वस्व समर्पण करता धाड तुझ्या आत्म्याक आणि आमकां हर एकल्याक आपड. हालेलुया हालेलुया हालबाशला ला 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 हरी रे 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 रा मा शकरे बरे बरे बा हालेलुया 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 ला 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 बरे 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 बा हालेलुया हालेलुया जीसस टच रा बरे 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 बा होली आत्माने टच रा बरे 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 बा इला रा ब्लेस रा बा ब्लेस रा ब्लेस रा ब्लेस रा ब्लेस रा ब्लेस रा इला मा शरा रा 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 आला मा शकरा बरे 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 आला मा शरा रा 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 आला ला 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 आला ले 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 हरा रा 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 हालेलुया हालेलुया रा 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 मा शकरा बरे बरे बा हालेलुया 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 सतनामायसी केतानामायसी रेडा सतान नितीन सलच्या व्यक्तीच्या भोवती असलेले बंधन सर्वेस्पर तुटवंक येता आणि ताका उजान अभिषेक करणं एक बळवंत हातेर कशें उपयोग करता म्हण बसयता. ताच्या जिवितांतली कोडू गडितां ताका आडपाय जावन ताका येवचे ताळण्यो ताचे मुखार ताच्या हर एका कामाक अडकळ जावन उबी आसली आसता. ताच्या दुखा बरी दिश्टी खाव मानवाला आनी ताका आशीर्वादीत करता म्हण बसयता. सोम्याच्या पवित्र हजरपणान ताचे जिवीत नंदन करता म्हणलें वागतन तो आयच्या दिसा त्या व्यक्तीक दिता. हालमाशरा री 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 रा शी बरा 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 बाशारा री 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 रा लुबत्र मशिरा रा रा री री रा मुजो ताळो आयकोंक तुजे कान परिशुद्ध जावंक माग म्हणटा. सबारांतय कितें नेगेटिव्ह आयकोन आमचे उलोवणे पाड जावन आसा आनी त्या देखून आमकां हर एकल्याक तुमचे कान परिशुद्ध करूंक उलो दिता. हाल माशले ले 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 ला ला रुपत्र माशले ले 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 ला ला शबका कलन रे 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 रा हिला माशरा रा रा हिला बाबा हाला ला ला सबार जणांक मागण्यातावन पयस वडच्या सक्त्यांतावन सुटका दिवन मागण्याचो स्पिरीट दिवन आशीर्वाद दिता म्हणटा. हाल माशले लेल्या सबारांची कुटुंबां भाग्यवंत कुटुंबां जावंक त्या कुटुंबांनी मागणे वाडोवंक सोमी आयच्या दिसा प्रत्येक तरान आशीर्वादीत करता. हाल माशीर कुरगना नार सकला लाला थबाला सुलैता रा 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 शबक्तला माय शुला लाला शमानो शिरा शिरादारा 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 होली आत्माने ठच्चरा बरा बरा बाबा सबारांची पिडा या मागण्या वरवीं गुण करता म्हणलें सोमी बसयता. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भावन आनी भयणीनो सोम्याचो आशीर्वाद आमी घेवंक वयच्या फुडें प्रत्येक जण हांवें सांगलें सप्टेंबराची 5 तारीख सर्व शिक्षक शिक्षकीचो दीस आमी आचरण करता आमच्या देशांत. देखून ह्या वक्ता सकड शिक्षक शिक्षकींक त्या जेजूक आमी समर्पण करया. तांचे खातीर आमी ह्या घडये विशेश तरान मागया. मोगाचें ह्या दिसांनी एक शिक्षक शिक्षकी जावन शिकाप दिवचें भुरग्यांक तितलें सलीसायचें न्ही. हें कश्टांचें मिसांव एक खाली काम न्ही एक मिसांव. तांच्या हातांत एक कशें एका कुंभाराच्या हातयेंत मातयेक रूप मेळोवन एक सोबीत एक हातेर वा एक आयदान उत्पादन जाता की तशेंच एका शिक्षक शिक्षकींच्या हातांत भुरगीं म्हणली माती पडटात. त्या भुरग्यांक रूप दिवचें एक व्यक्ती जावन रुपीत करचें हें वर्तें मिसांव देवान हर एका शिक्षक शिक्षकींक दिलां. देखून आज आमी ह्या सर्व शिक्षक शिक्षकींक जावं आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या वाड्यांतल्या आमच्या पिरगजींतल्या आमच्या वळखीच्या आनी सकड आमच्या भारत देशांतल्या सकड शिक्षक शिक्षकींक त्या सोमयाच्या पांयां आमी ह्या घडये समर्पण करया. मोगाचें तांकां मेळिल्लें तें जबाबदारी एक मिसांव म्हणून तांणी घेवंक. हें काम न्ही सांबाळा खातीर न्ही बदलाक हें मिसांव एक व्यक्तीक रुपीत करचें आनी तांणी जबाबदारीन हें मिसांव हाती धरूंक
आनी त्या मिसावांत तांकां तृप्ती समाधान संतोष मेळच्या ह्या मिसावांक तांकां प्रतिबल सोम्यान लाभोवच्या खातीर आनी त्या मारी पात आमच्या समाजांत बरें व्यक्ती रुपीत करूंक जावच्याक आज आमी विशेश तरान मागया त्या देखून आमचे दोनी हात सक्रामेंतात आमी उबान धरया मोगाचें आनी तुमच्या मोती कोण पुरो शिक्षकां उडास येता जावं पुरो तुमकां शिकयल्लीं वा तुमच्या कुटुंबांतलीं तुमच्या वळखीची तुमच्या मोगाची हर एका शिक्षक शिक्षकीक सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया आज तांचे खातीर मागया मोगाचें ही वर्ती जबाबदारी हे वर्ते मिसांव ती चलोवन आसात सलिसायेचे न्ही कश्टांचे हे मिसांव हे वर्ते मिसांव सोमी तांकां आशिर्वादीत करून दी तांकां जाय आसली बळ भलायकी दिवं दी तांच्या मतीक समाधान संतोष दिवं दी ह्या वावरा मारिपा तांकां तृप्ती लाभोवं दी तांच्या जिवितांत आनी हे मिसांव सोमी फळादी करून दी आनी सोमींत एक वर्तो शिक्षक तांकां आदर्श जावन तांच्या जिवितांत रावोवन दी म्हणून आज आमी मागया मोगाचें सगळे शिक्षक शिक्षकी सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया आनी मागया ताचे सांगत आमची वैयक्तीक तेसावां कोणे आमकां मागोवंक सांगला कोणाक आमी मागता म्हणून बसयला तांचे खातीर प्रत्येक जण पिडेस्तां प्रायवंतां कश्टांत आसलेल्या खातीर तांकां समर्पण करया मोगाचें तांचे खातीर आमी मागया मोगाचें आमच्या DSC खातीर आमच्या गवळी बापां खातीर आमच्या याजकां खातीर धार्मीक भाव भयणी सगळ्यां खातीर आमी मागया मोगाचें प्रत्येक जावन आमच्या फाल्यांच्या दिसा आमच्या मंगळुराक आमचो प्रधानमंत्री येता ताणें आयिल्लीं सर कामां ती फळादीक जावचे खातीर आनी थंयसर लोकांन शांत समाधानान हजर जावन ह्या आमच्या समाजांत शांती समाधान पालच्या खातीर सांबाळच्या खातीर हर एकल्याच्या मोती उजवाड मेळच्या खातीर आमी मागया मोगाचें प्रत्येक जावन पुलीस सिब्बंदी हाच्या फाटल्यान जायतो वावर करना आसात जायते राखण करना तांकांय सुमी बळ भलायकी दिवची तांची जतन करून तांचे खातीर आमी मागया आनी अशी आमचे हर एक त्या सामा वैयक्तीक आमच्या कुटुंबा खातीर कोणें आमकां मागोवंक सांगला मागता तांचे खातीर सक्कत त्या सामा हे शिक्षक शिक्षक खातीर आमी मागता आसतना उबारया मोगाचें आनी प्रत्येक जावन सक्कत शिक्षक शिक्षकी खातीर तांचे जिवितान पवित्रात्म्याची सकत कृपा वाळोवन दी आनी तांकां जाय आसली पवित्रात्म्याची देणी कृपा जाय आसली फळां पवित्रात्म्याची सोमी दिवं दी आनी तांचे मिसांव यशस्वी बरी करून ह्या कडेन आमी मागया मोगाचें पवित्रात्म्याक आमी उलो मारया तांचे जिवितान तांच्या कुटुंबांत तांकां अभिशेक करच्या खातीर मागया आमी मोगाचें Spirit, come. Come, Holy Spirit, come. We surrender all the teachers in your hand. Bless them, Lord Jesus. Through your Holy Spirit, fill them with the Spirit so that they may be able to fulfill their mission in a more effective way. Touch, Lord, touch your Spirit to each and every one of them. Bless them abundantly. Bless their families. Lord, be with them. Lord, with them. Be with them each and every moment of their life. Lord, bless them all the necessary things. Lord, be with them, Lord. Guide them, Lord Jesus. Touch them, Lord Jesus. Heal them, Lord. Heal them. Bless them abundantly, Lord. Bless them abundantly. We surrender them all, Jesus, into your hands, Lord. Bless them, Lord Jesus. Bless them, touch them, Lord. Jesus, हरी एक शिक्षक तुझ्या पायांत समर्पण करता तृप्ती दी सोम्या आशीर्वादी दे बळ भलायकी दी तांकां तांच्या कुटुंबाक राग सोम्या सांबाळ सोम्या तांकां त्या वर्त्या मिसावान तांकां दादोसपण दी सोम्या तांकां त्या वर्त्या मिसावा खातीर तांकां प्रतिबल दी सोम्या आपोर सोम्या हरी एक शिक्षक तुझ्या बेसावांनी बस सोम्या आपोर सोम्या Jesus, we thank you for all these teachers, for their service. We thank you, Lord Jesus. We pray for them, Lord Jesus. तांच्या खातीर तुका अर्घ दिसा सोम्या होगळा दिसा सोम्या आपोर सोम्या be an example, be an guide, be a role model to them, Lord Jesus. Bless them, Lord. Touch them, Lord. आपोर सोम्या आशीर्वाद गिरा. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah.
the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सोम्याचे आशीर्वाद सोडूंक आमी थंय जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक. सर पदवेदारा ससनाच्या देवा आमच्या बापा, तू आमचो खरो शिक्षक जावन आमची जिवीतून सांबाळताय. अधिकार असलेल्या मनशा बरी आमचे लागीं तू उलयताय. तुझ्या उतरांनी आमच्या जिवितान जपा अद्भुतां करताय. ह्या खातीर आज आमी तुका अर्गां दिता, तुका आमी दिनवसता. प्रत्येक जावन सकल शिक्षक शिक्षकींक तुज्या पांयां तळे समर्पण करता. हर एकले तुजे विस्तार आशीर्वाद होत. तांच्या मिसावान तांकां तृप्ती दी. तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक तुज्या बेसावांनी बोन सदांच तुज्या कृपेन तांकां सांबाळ. प्रत्येक जावन तुज्या आवयचे जल्माचे फेस्त आमच्या कुटुंबाचे फेस्त जावन आमी आचरण करतना आमची हर एक कुटुंबां तुज्या पांयां तळे समर्पण करता. हर एका कुटुंबाच्या सान्याचेर विस्तार आशीर्वाद होत. आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान संतोष बरी भलायकी बरेपण सदांच राज जावं दी. आणि त्या मरीपात आमच्या कुटुंबा मरीपात तुका महिमा दिवंक आमकां फावो कर. जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना.